आयचे परिस्थितीत वेचणुकेत रामाच्या न्हू जाल्यार रावणाचेच जातले जैत। आजच्या काळात राजकारण्यांनी समीकरणाच उडयल्यात बदलून, म्हणटा गोवा सुरक्षा मंचाचो सुभाष वेलिंगकार। आधी लोकांक घेताले विकते, आज लोकांनी वेचून दिल्ल्या आमदारांकच घेतात विकत। हो भारतातले लोकशायेक धपको। गोंयचे दायज राखून दवरपा खातीर करतले उबो प्रतिकात्मक गांव, म्हणटा वीज मंत्री निलेश काब्राल। सुवातेची केल्या पळोवणी, लोकनाच, लोकगितां, लोककला आनी पोरणे वस्तू पळोवपाचे जावन रावतले आगर। बायो टॉयलेटी खातीर घेतले 207 जाणां कडल्यान अर्ज आनी दुडू, पूण सरकारान टॉयलेटीच दिल्यो नात। बोरी पंचायतीन उक्तायल्या खंत, म्हणटा सरकारान परत दिवचे लोकांचे पैसे। महारथाचे मिरवणुकी उपरांत आयतारा उलगली कुंकळकान्नीची जत्रा। हजारांनी भाविक भक्तांनी घेतले देवीचे दर्शन। सोमारा देवीक अर्पिल्ल्या वस्तूंची जातली पावणी। येवकार, हांव जवाहर बर्वे। पळयात आयच्यो खबरो विस्तारान। आयज राम सुद्दां वेचणुकेक उबो रावलो जाल्यार वेचून येवपाची शक्यताय ना, कारण तो कफल्लक वनवासी। आयज रावणच वेचून येतलो आनी सगळे तरेच्यो सुविधाय मेळोवन दिवपाक शकतलो, कारण त्याच्या कडेन भरपूर दुडू आसात। हालीं हे असले राजकारण चल्लां। गोवा सुरक्षा मंचाचो फुडारी सुभाष वेलिंगकारान टिका केल्या। आदी राज्यकर्ते लोकांक विकते घेताले, आतांचे राज्यकर्ते लोकांनी वेचून दिल्ल्या आमदारांकच विकत घेतात। हो लोकशाय सोंपोवपाचो प्रकार अशें ताणें फुडें सांगलें। पळयात। पणजे मळ्यात आयतारा राष्ट्रीय चेतना संमेलन घडोवन हाडले। ह्या सुवाळ्याक हजर आशिल्ल्यांक वेलिंगकार मार्गदर्शन करतालो। माचयेर स्वामी दुर्गानंद गिरी, डॉक्टर भिवा मळीक, निमंत्रक अवधूत कामत, प्रवीण नायक, स्वाती केरकार आनी हेर हजर आसले। अभ्यासात चमक दाखयल्ल्या कांय विद्यार्थ्यांचे ह्या वेळार कौतुक जाले। की राजकारण हे कोणे करपाचें, हो राजकारण हे धंदो जाका करपाचो आसा ताणें करपाचें। म्हणजे राजकारण हो धंदो, पैसे जेंच्या कडेन आसा ते निवडणुकीक उबी रावतात आनी पयसो दुपटीन न्हय, 500 पटीन, 1000 पटीन, 10,000 पटीन जर वाडोवपाक जाय जाल्यार राजकारणा सारको दुसरो धंदो आज देशभर आमच्या खंयच उपलब्ध ना। विच पॉलिटिकल पार्टी स्टँड्स ऑन मॉरालिटी, नैतिकता भ्रश्ट जाली राजकारणातली। कसल्या विचारा कडेन खंयची पार्टी आसा ते म्हाका सांगा। गोंयचें उदाहरण जर दिलें जाल्यार जाका काल तुमी एका चिन्हाचेर निवडून दिलो तो आज खंय आसा। म्हणजे लोकांक विकते घेता हें बरोबर, पण ताच्या फुडली पायरी राजकारणात घातलेली आसा। लोकांनी जाका निवडून दिलो त्या आमदाराकूच विकत घेतात। सोंपली मरे लोकशाही, काबार जाली मरे। आता राम जर निवडणुकीक उबे जर रावलो आणि राम जर कफल्लक जर आसा, राम जर वनवासी जर आसा जाल्यार मतदार रामाक निवडून दिवचे ना, रावणाक निवडून दितले। कित्याक रावण पैशाकार, रावण सगळ्या प्रकारच्यो सुविधा उपलब्ध करून देऊ शकता। अशा प्रकारची दिशा आज दुर्दैवान राजकारणान घेतलेली आसा। आमच्या तोंडाचेर इलेक्शनाच्या वेळाचेर एक नोकरी मारतात, एक आमिष कसले तरी मारतात, नाल्यार दहशत मारतात, दंडेली करतात, धमक्यो दितात। हे प्रचलित राजकारण आसा। हातूंतल्यान समाजाचें कल्याण जातलें काय ना हो विचार जो आसा, जाका लोकशाहीन राजा म्हटलेलो आसा तो मतदार जो आसा ताणें हाचो अवश्य विचार करपाक जाय। पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया। गोंयच्या परंपरांचे दर्शन घडोवपी प्रतिकात्मक गांव उबारपाचें सपन आसा वीज मंत्री निलेश काब्रालाचें। तो म्हणटा केप्यां जागो पळोवन दवरला, त्या जाग्यार हो प्रकल्प उबो जावपाक शकता। ह्या गांवांत गोंयची पारंपारीक संस्कृताय, लोककला, आदली लोकजीण दाखोवपाचो यत्न आसतलो। ते खातीर आपूण संबंदीत मंत्र्याकडे उलयतलो अशें काब्राल म्हणटा। केप्यां घडोवन हाडिल्ल्या आदिवासी महोत्सवाचे माचयेर मंत्री निलेश काब्राल उलयतालो। केपेच्या आदिवासी संघटनेन कला आणि संस्कृती संचालनालय आणि आदिवासी कल्याण खात्याचे जोड पालवान हो महोत्सव घडोवन हाडलो। ह्या वेळार कुंकळेचो आमदार क्लाफास डायस आणि नामनेचो लोककलाकार कांता गावडे हजर आसले। की हांगा आमचो एक कॉलेजी सायडीन जागो आसा आणि ह्या जागे भितर एक विलेज जावची अशी संघटनाची एक तितून
विलेज असलीच फक्त आदिवासीच न्ही पूण खुबशे कलाकार ते एक विलेज जावची म्हणजे सावथार ही विलेज जाली जाल्यार ट्युरिजमूय वाडूंक शकता ते जाणटेल्या कडेन घेवन तो एक आदिवासी विलेज जावची अशी म्हाका दिसता हांव म्हाज्या तकलेन सदांच घुंवता परतून जॉन बाबाक आनी तेज्या वांगड्यांक रिक्वेस्ट केला म्हणजे कांदा बाबाकूय सांगला अशें हांव गोविंद बाबाकूय सांगतलो की हो जागो आयडेंटिफाय केल्लो आसा थंय एक कल्चरल विलेज आनी हो प्रोग्राम थंयच जावचो आनी सदांच असले एटलिस्ट सॅटर्डे संडे प्रोग्राम जावन आमचे जे ट्युरिस्ट जे आसा एक विलेजी भितर कित्याक खुबशे ट्युरिस्ट आतां पयलीं भशेन बिचूच पळोवपाक वचना फॉरेन ट्युरिस्टांक असले एक्टिविटी जे तेंचे देशान ना ते हांगा पळोवपाक सारके तांकां पळोवपाक जाय आमी आमच्या घरा आमच्या माय पायक कोताले ते हाताले आज तितू ते मेळना सो आमी हे आमचे परंपरा परत आमी चालू करपाक जाय जरी आमी कितले व्हडले जाले जाल्यार हे आमचें ल्हानपण ते आमचे पयलींचे जे आसा ते विसरूंक जायना गोंयान एक अशे भाशेचो जागो आमी तयार करचो एक अशे भाशेचो एक गांव आमी रचचो जसो राजस्थानान उदयपुराक आसा आमी बँकॉक थायलंडात तर गेले जाल्यार आमकां थंय तशें तरेचे पळोवपाक मेळटा अशे ह्या आदिवासी लोकांच्या कलेचो जंय जंय असो वापर जातलो आदिवासीचोच कित्याक गोंयांत जायते कलाकार आसा इतर समाजाक सगळे समाजाक घेवन सगळे भौसाक घेवन आमी एक अशी गांवची रचणूक केली आनी आमी म्हणल्यार आमचे सरकार माननीय निलेश बाब काब्राल हे टुरिजम चेअरमॅन आशिल्ले कॉर्पोरेशन चेअरमॅन आशिल्ले टुरिजमा कडेन तेंचो बरो संबंद आसा आनी जे सरकार गोंयांत आसा त्या सरकाराच्या वतीन जर असो गोंयच्या एक दक्षिण गोंयांत एक उत्तर गोंयांत अशे तरेचे जर गांवची रचणूक केली जाल्यार बेकारा खातीर रोजगाराचो एक विशय हो बरे तरेन सुटावो जावं येता आमचे जे हँडिक्राफ्ट जे आर्टिस्ट आसा तांकां आनी बाकीचे जे जेवणावळीच्यो सगळ्यो ज्यो योजना आखतात त्या सगळ्या लोकांक बरे भशेन एक रोजगार मेळपाक शकता आनी बरे प्रमाणात गोंयचे आमचे तरणाटे भुरगे जावं लोक जे परदेशांत रोजगारा खातीर जे वतात तांचो थोडोसो तांकां आदार जातलो अशें हांव म्हणटा अशें घडचें ह्या महोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतली पारंपरीक लोकजीण अणभवपाची संद लोकांक मेळ्ळी काळा जाल्ल्यो मुडी तटे दवली पणट्यो लोकवाद्य आनी बाकीच्यो कितल्योश्योच पोरण्यो वस्तू लोकांक पळोवपाक मेळ्ळ्यो मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंय हागणदारी मुक्त करपा खातीर सरकारान मोहीम राबयली. गांवगिऱ्या वाठारांतल्या पंचायतीन हे मोहिमेक बरो प्रतिसादय दिलो पूण सरकाराक मात आपल्या आश्वासनांचो विसर पडलो. बायोसंडास दिता म्हणून सांगून सरकारान बोरी पंचायतीक फटयली. पंचायतीन आरोप केला. सरकारान पंचायत वाठारांतल्या लोकांक बायोसंडास दिता म्हणून सांगलेले. तशेंच गट विकास अधिकाऱ्याचे सुचोवणे प्रमाण बोरी पंचायतीच्या पंचांनी पोरू वर्सा 2 ऑक्टोबराक त्यांचे प्रभाग हागणदारी मुक्त म्हणून जाहीर केल्ले अशें उपसरपंच सुनील सावकारान सांगले. सरकारा कडल्यान आश्वासन मेळ्ळ्या उपरांत पंचायतीन संडासा खातीर लोकांक पयशे भरपाक सांगलेले. बायोसंडास बसोवन घेवपा खातीर पंचायती कडेन 207 अर्ज आयिल्ले. तशेंच हे अर्ज करप्यां कडल्यान फी म्हणून पंचायतीन ₹6 लाख वसूल केल्ले आनी उपरांत हे पयशे सरकाराक दिल्ले. पूण पंचायतीक अजून मेरेन एकूय संडास मेळूंक ना. पयलीं आमकां एक दीस व्हिडियोन फोन केलो मिटींग चालू आसतना अशीच की 2 ऑक्टोबर म्हणल्यार सगळे गोंयांत ODF म्हणजे ओपन डिफेक्शन फ्री गोवा अशें म्हणून डिक्लेअर करपा जाय. तेन्ना पंच मेंबरांक तुमी आपली एक रिक्वेस्ट म्हणपालो की तुमी सगळे सायन मारून दिया की आमचे वॉर्डांनी टॉयलेट कंप्लीट जालें म्हणून आनी 2 ऑक्टोबर पयलीं तुमकां टॉयलेट येतल्यो अशें म्हणून सांगलें. आमी विश्वास दवरून आमी दिले. आज परिस्थिती अशी जाल्या की लोकांनी पयलीं थोड्यांक 5,000 भरले जनरल
मागीर जे ओबीसी आसा तेणी 3,000 आनी बाकीच्यांक 2,000 भरले. टोटल 5,75,000. 5,75,000 बोरी पंचायतींतल्यान गव्हर्मेंटाक गेल्ले आसा. ती लोक खंय फंक्शनाक गेले, सरपंच म्हण, डेप्युटी सरपंच म्हण, पंच मेंबर म्हण, लोक आपल्या वॉर्डांतले बाबा टॉयलेट खंय पावला काय म्हणून विचारतात. साहजिकच, कारण लोकांनी पयशे भरिल्ले आसा. गव्हर्मेंटाक अजून पर्यंत एक टॉयलेट दिली ना. अशें पळोवपाक गेलें जाल्यार आतां बाकीची सुद्दां कामां धरलीं. आमी आतां अशें ठरलां की व्हिडिओ किंवा आनी कोणी आमकां समज कितें सांगलें जाल्यार जें आमचें कितें काम जाल्लें आसा किंवा करता अशें म्हणून आमी पयलीं हें दिवचें ना. आतां जें कितें काम कंप्लीट जालां तेंच आमी येस म्हणून दितले. गव्हर्मेंटाक पयशे ना, सरळ सांगचें आमचे कडेन पयशे ना म्हणून. लोकांक पेपराचेर एक बरें हें दाखयता की अशें जातलें तशें जातलें म्हणून, आनी वास्तवीक पळोवपाक गेल्यार थंय कांयच ना. अशी परिस्थिती जाली सद्या. आमकां जेन्ना सांगलेलें तेन्ना आमी बरोवन दिल्लें. कितें तें आमचें प्रेशर करून आमकां बरोवपाक दिवपाक लायिल्लें. हांव आमची कोणा पंचायत सायन मारून आशिल्ली, लास्ट पर्यंत हांवें सायन मारूं ना. म्हाका व्हिडिओन जावन फोन केलो, सगळे पंचायत सायन मारलो कसो तुवें मातशें सायन करून कॉपरेट करूं. सो हांवें सांगलें ताका, म्हाका रिक्वेस्ट केलो, पण ताका हांवें सायन मारली. आतां आमच्या बोरयेन 207 लोकांनी पयशे भरलेले, अरावंड 5,75,000. ते आतां एक तो विचारपाक लागला, बाबा आमचे पयशे कितें गेले ना, पयशे तरी आमचे परतून दिया म्हणून. टॉयलेट जायना जाल्यार तांकां प्रत्येका लोकांक आमी रिप्लाय दिवपाक पडटा. आमी पंचायत म्हणजे आमचे पंचांक रिप्लाय करपाक पडटा. सो हांव मागता गव्हर्मेंटा लागीं ना जाल्यार आमकां ते पयशे लोकांक परतून दिवपाक पयशे परतून दिवचे. आनी लोकांक पयशे तुमी जेन्ना परतून टॉयलेट बांदतले तेन्ना पयशे लोकांनी घेवचे. आनी सेकेंड म्हणजे कॉन्ट्रेक्टराचें काम. कॉन्ट्रेक्टर कितें म्हणटा, रेंवू ना. मेन रेवेन्यूचो प्रॉब्लेम आसा. रेंव नासतना कामूय करूंक शकना. बोरयेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. गोंयकारांक अंदूय 5 दिसांच्या ज्ञान यज्ञात विचारांच्यो समित्या घालपाक मेळटल्यो. 8 ते 12 जानेवारी मजगतीं मडगांवां 20वें विचारवेध संमेलन जावपाचें आसा. अंदूचे माळेंत अर्थीक, शिक्षणीक, साहित्य, नाटक, भलायकी अशे वेगवेगळ्या मळावयले ज्ञान आनी विचारांचेर सरबूस हात मारपाची संद गोमंत विद्या निकेतन दिवपाची आसा. मडगांवच्या गोमंत विद्या निकेतनाची अंदूची 20वी विचारवेध व्याख्यानमाळ बुधवारा 8 जानेवारी सावन सुरू जाता. आयतारा 12 जानेवारीक ती सोंपतली. ताचे आदी सोमारच्यान म्हटल्यार 6 जानेवारीच्यान गोमंत विद्या निकेतनात पुस्तकांचे प्रदर्शन आनी विक्री सुरू जातली. गोमंत विद्या निकेतनाचो अध्यक्ष जनार्दन वेर्लेकारान कार्यावळीची माहिती दिली. पळयात. गोमंत विद्या निकेतन is organizing its 20th lecture series Vicharved from 8, 9, 10, 11, 12th Jan 2020. Names of the speakers are Makarand Deshpande, who will deliver lecture on Wednesday 8th January at 6 p.m. Rutuja Divekar, the famous dietitian, she will be speaking on the topic Eat Local, Think Global. She will deliver the lecture on Thursday 9th January at 5 p.m. Then Dr. Yashwant Patne, he will be speaking on literature and human values on 10th January, Friday. Then on Saturday 11th January, Dr. Vasudha Kamath will speak on the topic National Educational Policy 2019, an attempt to transform the Indian education system. And last but not the least, Dr. Urjit Patel, the ex-governor of Reserve Bank of India, will be interviewed by Dr. Rahul Pai Panandikar, the challenges before the Indian economy. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. CAA म्हटल्यार सुधारीत नागरिकत्व कायद्याचें समर्थन करपा खातीर देशप्रेमी नागरीक संघटनेन फोंड्या आयतारा मेगा रॅली काडली. राजीव गांधी कला मंदिरा कडल्यान सुरू जाल्ली ही रॅली फोंड्या बस स्टँडा मेरेन काडिल्ले. हे रॅलीत हजारांनी लोकांनी वांटो घेतलो. आणि ज्यांनी फाळणी केली ते फाळणी शेवटपर्यंत जाऊ नये म्हणून प्रयत्न करताले हे आमकां खबर आसा. आनी ती काँग्रेस पार्टी आशिल्ली. तेद्या वेळार आज जी भाजपाची जागो आसा तो काँग्रेस पार्टीचो जागो आशिल्लो. आणि जिना मुस्लिम लीग बरोबर राहून जिना हो ताचे विरोध करतालो. महात्मा गांधी जिनाक सदांच बॅरिस्टर किंवा कायदे आजम म्हणटालो. तर जिना महात्मा गांधीक बॅरिस्टर सुद्धा म्हणनाशिल्लो, मिस्टर गांधी म्हणटालो.
म्हणजे एक गोष्ट लक्षात दवरा, दुर्दैवाची ही गोष्ट सगळें यू टर्न जाल्लो आसा. ज्या जाग्यार जिना आशिल्लो थंय आज काँग्रेस आयिल्ली आसा आनी ज्या जाग्यार 47 सालान काँग्रेस आशिल्ली त्या जाग्यार बीजेपी आयिल्ली आसा. 3 आमचे शेजारी देश जे आसा, 3 शेजारी देशांतले ज्यांचे रिलिजियस पर्सिक्युशन, धार्मिक छळ जाता अशा ह्या कम्युनिटींचे समाजांक भारतात नागरिकत्व दिवप. अशा नागरिकत्वाचे कायदे ह्या पयलीं जाल्ले आसा. 1950 सालान नेहरू लियाकत अली पॅक्ट जालो आनी ताज्या प्रमाणे दोन्ही देशातले लोक आपापल्या मायनॉरिटीचे संरक्षण करतले म्हूण सांगिल्ले. त्या वेळा भारतीय जनसंघान मागणी केल्ली की जितके लोक निर्वासित जाल्ले आसात तितकी आमकां भूमी परत दिया तुम्ही, कारण थंयच्यान खूप लोक चड आयिल्ले आसा, हांगाच्यान थोडे गेल्ले आसा. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. कालकोंडा मडगांवां चोरांनी फिल्मी स्टायलीन चोरी केली. आदी गॅरेजी भायले CCTV कॅमेरे फारायले आनी उपरांत 60,000च्या वस्तूंचेर हात मारलो. शेनवारा राती कडेन हो प्रकार घडलो. राती 2:00चेर चोर येयल्ले गाडी चोरी करपाक आनी तेमे स्क्रू बी सगळे काडलेले, पण आमी लॉक बी मारले म्हणून तेका मेळना. आनी कॅमेरा आहले आमगेले 3 कॅमेरा चोरी करून वयलेत आमी. आनी कॅमेराचे येयलो आसा. हांव पुलिसा कडेन रिक्वेस्ट करता तांकां बेगीच्या बेगीन धरून गाडी चोरी करपाक येयल्ले आनी ते आमगे आयस्क्रिमाचे सगळे फोडून उडयले आनी आयस्क्रिमाचे आख्खे आयस्क्रीम वयले आनी कॅमेरा ते आमगे सगळे बरे कॅमेरा ते सगळे कॅमेरा बी सगळे वयले ते. कितले लॉस? ऑयलाचे बॉक्स आहले ते सगळे हाटी ते 25,000 लॉस जालो आसा. इतले रिक्वेस्ट आसा पुलिसा कडेन बेगीन तांकां दवरचें. आणि प्लस कॅमेरा आसात. कॅमेरा मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. श्री शांतादुर्गा कुंकळकान्नीची जात्रा आयतारा सोंपली. निमण्या दिसा देवीक महारथांत बसोवन मिरवणूक काडली. हो उत्सव पळोवपाक हजारांनी लोकांनी गर्दी केल्ली. देवीक अर्पण केल्ल्या वस्तूंची पावणी फाल्यां म्हटल्यार सोमार मेरेन जातली. श्री शांतादुर्गेक नमन करून कुलदेवत्याच्या भाविकांक मनासान आभार मानता. तुमच्या सहकार्यान जात्रेचो उत्सव धूमधडाक्यान आमी साजरो केलो. म्हाजनय खुशाल जाले. आतां फुडले कार्य आसा फाल्यां 6 तारखे सावन सकाळी 10 ते सांजे 5 लागून देवाक जी वस्तू आयल्यात भांगर कपडे तांची पावणी जावपाची आहा. ताकाय तुमी असोच सहकार दिन बट थंय आमी फुडले कार्य करपाक आमकां उमेद दिवची. आनी प्रत्येक दिसाक हजारांनी लोक आमच्या जात्रेक सामील जालो. पंचमीक ताजे नंतर षष्ठीक अंबारी जाली. सप्तमीक फुलां रथ जालो. अष्टमीक विजय रथ जालो. आनी आज सकाळी 6 वाजता महारथांतून सायबिणीची मिरवणूक काडून ह्या महारथाच्या दिसाक लाखांनी लोक जमा जाल्लो आनी सगळे खुशाल जावन आपापल्या घरा गेले.
काश्मीर FC पंगडाक 2-0 गोलान हारोवन कोलकाताच्या मोहन बगान पंगडान आय लीग सर्तीच्या गोल तकट्यात पयले सुवातेर उडी घेतली. ही मॅच आयतारा श्रीनगराच्या TRC ग्राउंडार जाली. पयल्या अर्धात एकूय गोल जावंक नासलेलो, पूण दुसऱ्या अर्धात मोहन बगानान दमदार खेळ करत 2 गोल मारले आनी मॅचीचें रूपच बदलावन उडयलें. मोहन बगाना कडल्यान जोसेबा बेतिया आनी नॉनगेंगा नोरेम हांणी गोल मारले. मॅचीत सुरवातीपासूनच श्रीनगर पंगडान आक्रमक खेळ केलो, पूण मोहन बगानाची बचाव फळी भेदपाक मात तांकां अपयश आयलें. दुसरे वटेन मोहन बगान पंगडानय बरो खेळ केलो. हे मॅचीत तांकां 3 कॉर्नर मेळ्ळे, ताचो तांणी लाव घेतलो. 5 मॅची उपरांत मोहन बगानाचे 10 जाल्यार काश्मीर पंगडाचे 5 गुण जाल्यात. गोवा 365 खातीर क्लिंटन डिसुजा. आणि ह्याच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.